नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मांडवीतल्या काझिनोची मुजत सोंपता 31 मार्चाक, मात अजून मेरेन सरकारान नवी सुवात थारायल्ली ना। वयल्यान सवे गोल्डन ग्लोबाचे काझिनोचे मांडवीत येवपाची तयारी। बीजेपीक आमदार पुरवण करपी शाळा म्हण संघाचो नावलौकीक ना जायत चल्लो। संघाचे मुशींतल्यान तयार जाल्ले आमदार गोयचे बीजेपींतल्यान जाले गायब। खासा रिपोर्ट। बीजेपीन अब्रू लुकसाणीच्यो एक न्ही 10 कंप्लेनी घाल्यो तरी चूक ते चूक, आवाज काडटलोच। संविधानान दिल्ले अधिकारूय बीजेपीक सोंसनात। गिरीशाची बीजेपीक जाप। केप्यां मळकर्ण्या खून, टायट जाल्ल्या दोगा कामगारांनी अनिल सोनू मळिकाक तोपलो। केपे पुलिसांनी दोगांकूय धरले। दोगूय कामगार, एकलो आसामी, दुसरो झारखंडचो। आणि दाबोळे एअरपोर्टाकडेन दनपारा मिनी बस आणि एक्टिवाचो एक्सिडंट, एकलो सोंपलो। गेला तो नवीन सुरेश नायक, आल्त दाबोळेचो। त्याच सुवातेर सप्तकातलो दुसरो एक्सिडंट। मांडवीतले 5 काझिनोची मुजत 31 मार्चाक सोंपता। फाटले सरकाराच्या कॅबिनेटाच्या निर्णया प्रमाण 31 मार्चा पयलीं काझिनो दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक जाय, मात अजून मेरेन सरकारान काझिनोक नवी सुवात थारायल्ली ना। दुसरे वटेन गोल्डन ग्लोब हॉटेलान आपले नवे ऑफशोर काझिनोक पोस्टाची जायरात काढल्या। ताची डेडलायन दिल्या 31 मार्चूच। 14 ऑगस्ट 2016 दिसा फाटले बीजेपी सरकाराच्या मंत्रिमंडळान ऑफशोर कसिनो खातीर मांडवीत रावंक म्हूण एका वर्साची नवी डेडलायन वाडोवन दिल्ली। ही डेडलायन 31 मार्चाक सोंपता। मात आयचे तारखेमेरेन सरकारान मांडवीतले ऑफशोर कसिनोक नवी सुवात थारायल्ली ना। 2012 तेन्नाचो मुख्यमंत्री पर्रीकार मांडवीतले कसिनो 4 वर्सां भितर दुसरे कडेन शिफ्ट करता म्हूण उलयल्लो। And I have given promise that 4 years from the date I took office, there won't be any casino boat in the Mandavi. That I keep. That I will keep. अरे हांव शेवटच्या वर्सान जेन्ना पावतलो म्हज्या टर्माच्या तेन्ना कॅसिनो बोट हांव तेजी लायसन्स एक्सटिंग्विश करतलो हे हांव तुमकां सांगता। किंवा देर वील बी अ पॉलिसी डिसिजन टू एक्सटिंग्विश इट एंड मे बी समवन वील जस्ट रिमेन एज अ last running year or something like that. No renewal will happen after a particular cut-off date. मात सचिवालयातल्या सूत्रांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सरकारान अजून कसिनोक मांडवी भायर नवी सुवातूच थारायल्ली ना। सरकारान सुरवातीक 4 सुवाती थारायल्ल्यो, मात ते सुवातींक थळावे आनी कसिनो ऑपरेटरूय तयार ना जाले। उपरांत सरकारान कॅप्टन ऑफ पोर्टाक नव्यान सुवाती थारावन प्रस्ताव धाडात म्हूण सांगिल्ले। कसिनोतल्या सुत्रां प्रमाण सरकाराक नव्यो सुवाती थारावप तितलें सोंपें ना आनी उरिल्ले 10 ते 12 दिसां भितर कसिनो शिफ्ट करपूय शक्य ना। सरकारान ज्यो नव्यो सुवाती थारायल्ल्यो थंय खंय बिझनस जावप शक्य ना। दुसरे वटेन सरकारान कसिनो खातीर नव्यो जेटी आनी तसले इन्फ्रास्ट्रक्चरूय केल्ले ना। गिरायक खोल दर्यांतले कसिनोंनी खंय वचपाक तयार ना। आतां 2.5 वर्सां उपरांत मुख्यमंत्री म्हूण गोंयांत आयिल्लो पर्रीकार म्हणटा मांडवीतल्या कसिनोचेर परमनंट उपाय काडपाक खंय यत्न करतलो। तू काही गोष्टीचेर मातशें कळ काड। दॅट हॅज बीन ऑलवेज अवर हे तुमकां कॅसिनो खूब लागलेले आसा। तुमची कॅसिनोची चिंता येणाऱ्या काही म्हयन्या भितर परमनंटूच काबार जातली। आनी तुका हांव उत्तर दिना। आय डोंट एन्सर यू ऑन दॅट। आय टोल्ड यू तुमची चिंता प्रश्न विचारपाची चिंताच चुकतली केन्ना। दुसरे वटेन अजाप म्हळ्यार गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स एक कसिनो चलोवपी कंपनी नव्यान पोस्टांची जायरात काडल्या। जायराती प्रमाण 31 मार्च 2017 पयलीं पोस्टा खातीर अर्ज करपाक तारीख थारायल्या। सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण कंपनीन मांडवीत कसिनो दवरपाक कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडल्यान एनओसी घेतिल्ली ना। कंपनीन कसिनो वेसलाचे तोकुमेंट आनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांचे कॅरेक्टर सर्टिफिकेटूय दिल्ले ना। इतले आसूनय कंपनीन बिनधास्त नव्या पोस्टांक जायरात काडल्या। मांडवीतले कसिनोतल्या 4 कसिनोंचे लायसन 2018 एक्सपायर जाता, जाल्यार दोगांचे 2019। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार। एका तेंपार संघाक बीजेपीक आमदार दिवपी शाळा मानताले, मात गोयच्या बीजेपीत आता संघाच्या मुशींतल्यान तयार जाल्ल्या आमदाराचो आंकडो शुन्याक तेंकत आयला।
सिद्धार्थ कुंकळेकार आणि प्रमोद सावंत हे संघातले हाली तेंपावेले नवोदित. 1994 सावन आज मेरेन एकाच विधानसभेत बीजेपीत संघाच्या आमदारांचो आंकडो 10 तेंकला. आता परिस्थिती उलटी. 13तले 7 मायनॉरिटी मूळ संघाचो असो एकलोय ना. खासा रिपोर्ट. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातल्यान तयार जाल्लो जनसंघ आनी ताचें रुपांतर 70च्या दशकात भारतीय जनता पार्टीत जालें. संघाच्या मुशींतल्यान तयार जाल्ल्या फुडाऱ्यांनी संघाच्या आदेशान बीजेपीत येवन काम करप अशी तांची पद्दत. मात सद्याची बीजेपीची परिस्थिती वेगळे दिशेन पावल्या. गोंयचे विधानसभेत हे पार्टीक खातें उगडपाक 1994 मेरेन वाट पळोवची पडली. तेन्ना गोंयांत बीजेपीचे 4 आमदार आयिल्ले. मनोहर पर्रीकार, दिगंबर कामत, नरहरी हळदणकार आनी श्रीपाद नाईक. चौगूय RSSच्या मुशींतल्यान तयार जाल्ले फुडारी. वर्स 1999त बीजेपी आनी घट जाली. 4 आमदारां वयल्यान 10 आमदारांचेर पावली. सध्या 13 आमदार घेवन सरकार केलां. तेन्ना 10 आमदार येवन पसून काँग्रेसींतल्यान सार्दिनाचे गोवन्स पीपल्स काँग्रेस पार्टीक फोडून सरकार केल्लें. तेन्ना त्या 10 आमदारां मदीं 7 RSS जाल्यार 3 बिगर RSS आमदार आशिल्ले. पर्रीकार मुख्यमंत्री जालो आनी विधानसभा विसर्जीत करून 2002 वर्सा वेंचणुकेक गेले. तेन्ना भाजपान 10 वयल्यान 18 आमदारां मेरेन मजल मारली आनी RSSतल्यान तयार जाल्ल्या आमदारांचो आंकडो 7 वयल्यान 10चेर पावलो. ते वेंचणुकेत पयलेच फावट फ्रांसीस डिसोजा हो क्रिस्तांव आमदार भाजपाचे टिकेटीचेर वेंचून आयलो. त्या 18 आमदारां मदीं 10 RSS, 7 नॉन RSS आनी 1 क्रिस्तांव आमदार आसलो. उपरांत मदीं बीजेपी सरकार उडोवन काँग्रेस सत्तेर आयली आनी 5 मतदारसंघांनी पोटवेंचणुक्योय जाल्यो. त्या उपरांत जाली 2007ची वेंचणूक. तातूंत बीजेपीचे 14 आमदार आयले. 5 RSS, 8 बिगर RSS आनी 1 मायनॉरिटी आमदार आशिल्लो. 2012त भाजपा 21 आमदारांची सिंपल मेजॉरिटी घेवन सत्तेर आयलो. त्या 21त RSSतले फक्त 5 आमदार. नव्यानूच RSSत आयिल्लो 1, बिगर RSS 9 जाल्यार 6 मायनॉरिटी आमदार आशिल्ले, जांचो संघा कडेन कसलोच संबंद ना. 2017चे वेंचणुकेत तर समीकरणांच बदल्लीं आनी बीजेपीच्या आमदाराचें स्टॅटिस्टिक्सूय हाल्लें. वेंचून आयिल्ल्या वट्ट 13 आमदारां मदीं मुळा सावन संघाच्या मुशींतल्यान घडिल्लो म्हणपा सारको असो एकूय RSS आमदार ना. 2 नवोदित संघवाले आमदार आसात तितले. 4 बिगर RSS जाल्यार 7 मायनॉरिटी आमदार आसात. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार 6 म्हयन्यां भितर पोटवेंचणुकेत रावतलो. तो वेंचून आयलो जाल्यार 2017तले विधानसभेत एका तेंपावयलो संघाचो म्हणपा सारको पयलो आनी एकमेव आमदार आसतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. बीजेपीन अब्रू लुकसाणीची 1 न्ही 10 कंप्लेनी केल्यो तरी चुकीचे गजाली आड आवाज काडटलोच म्हूण काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकार उलयला. संविधानान लोकांक दिल्ले अधिकारूय बीजेपीक सोंसनात म्हूण चोडणकारान बीजेपीचो निशेध केलो. सरकार करपाक 1000 कोटी न्ही जाल्यार नेमके कितले मोडले काय म्हूण गिरीशान बीजेपीक तोमणे मारले. आयकलां की म्हाजेर आनी म्हाजे बरोबर मिडियाचेर पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा. मिडियाचेर एक पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा. कितें तरी आयकों येता की कोणा तरी डिफेम केला अशें सेक्शनार आयला. म्हाका दिसता पयले सुवातेर हांव कंडेम करतां. This is the first step of this new government to curb the right of freedom which is given to us by Article 19. हो जो right of freedom जो आमकां constitutional right दिल्लो आशिल्लो तो कर्ब करपाचें हें फर्स्ट स्टेप आसा. म्हणजे ही एक वॉर्निंग आसा गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या मिडियाक, गोंयच्या सिटिजन्सांक आनी गोंयच्या NGOंक की तुमी सरकारा विरुद्ध आवाज काडप ना. सो काँग्रेस पार्टी ह्या घटनेचो, ह्या पुलीस कंप्लेनीचो खंडन करता, कंडेम करता. आय अंडरस्टँड the psyche of this BJP government. They don't like to be criticized. They don't like the questions. But they will never answer your questions. On the contrary, they will file a police complaints or they may call you anti-national or they may attack you in whichever
forms, even some undemocratic forms also they will use. Actually, आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स हांवें BJPक माफी मागपा खातीर एपोलॉजी करपा खातीर आपयल्ली एक्चुअली. की तेणी म्हाका आयकलें की तेणी म्हाजेर अब्रू नुकसानी घातल्या म्हणून, म्हणजे तेंचें रेपुटेशन जावं फेम खंय तरी हांवें कमी केलें काय म्हणून. कारण खुबशे म्हाका पयलीं म्हणलें की अरे तुवें तेंचें नांव हें केलें मरे म्हणून लागलें, अब्रू रेपुटेशन हें केलें फक्त 1000 कोटी काय म्हणून. येदी व्हडली पार्टी नॅशनल इतले इंडस्ट्रियलिस्ट सगळे बरोबर आसात आनी तुवें खरेंच तेंची अब्रू नुकसानी केल्यात. पूण मागीर जेन्ना पुलीस कंप्लेन मातशी पळयली तेन्ना कळ्ळें हें हो मुद्दो न्ही म्हणून. एक्चुअली जर त्या बाबतीन तेजी जर खरेंच डिफेम केलें तांकां हांवें की येदो व्हडले पार्टीचे इतले 1000 कोटींचे लाखांनी कोटीचें हें करता आनी तांकां फक्त 1000 कोटीचें हें म्हणलें म्हणून. पूण तरी आसतना हांव माफी मागपाक तेंची रेडी आसा. जर हो जो 1000 कोटी म्हणटा तो हांवें कमी सांगलो जाल्यार तेणी खरो फिगर सांगचो, चडूय सांगलो जाल्यार हांव माफी मागता, पूण तेणी आंकडो सांगचो, फिगर सांगचे बाबा हें फिगर म्हणून, जाल्यार हांव तेंची जाहीर माफी मागपाक हांव तयार आसा. आनी हांव BJPक सांगपाक सोदतां, तुमी म्हाजें तोंड बंद करपाक शकनात. असल्यो 10 पुलीस कंप्लेन जाल्यो जाल्यार सुद्दां गिरीश चोडणकार तोंड बंद दवरपाचो ना. घेऊया एक ब्रेक.